South Goa Poultry Products Shopkeepers and Traders Association. पात्र तूं आज CM सरा मेळपा आयिल्ले तुमी कित तुमगे प्रॉब्लम आहले आमचो प्रॉब्लेम आमी ऑलरेडी सीएमा सांगलेलो आशिल्लो एक म्हणजे वी आर ऑल ओल्ड फार्मर्स सिनियर मोस्ट फार्मर्स प्लस ट्रेडर्स सध्या रिसेंट जो पळय मुवमेंट जाला न्ही वर्तमानपत्राचेर दोग तूग जाण कोण तरी एक जाता आनी ताणें पयलीं एक एसोसिएशन म्हण केलें आनी एसोसिएशन करून सगळे ट्रेडर भायले आवटसायडर ट्रेडर्सां हाडले आनी सीएमा इम्प्रेस केलो हें रॉंग एक्चुअली वी आर फार्मर आमचे कडेन तेंच्यांनी पयलीं डिस्कस करपाचें आमी अशें करता आमी तांकां सामको सपोर्ट करतले आशिल्ले पूण सद्या जें पळय ते कितें म्हणटा भायलो बर्ड येवपा जायना सर सांगपाक सोदता भायलो बर्ड केन्ना बंद करप जर हांगासर वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम एक 2 वर्सां भितर आमी वाडोवपा जाय वॉल्यूम जसो वाडलो मार्केट ना जालें ऑटोमॅटीक भायलो बर्ड बंद करपाक मेळटा न्ही पयलींच बर्ड करून गोंयांत हाहाकार जातलो पयलीं एक दीस बंद जालें कितलो परिणाम जालो आं सांग मरे सांग सारकें See, we are dependent on also from outside chicken, as well as we are having our own production in Goa, but which is not sufficient. So we are completely dependent. If we restrict the supply of birds coming from outside, it will be help. The consumer is going to get directly affected. The tourism industry, last week on Monday, Sunday. When all of a sudden the birds were stopped, we were put into deep trouble. All our supplies and all were affected. The tourism industry, our hotels, everybody got affected. So I think the government should consider and put things in place before taking any decision that will affect the tourism industry and our consumers in Goa. If the government takes over and gives you all some norms like some QR code and all, are you all ready to cooperate with the government? If the government gives 100%, 100% we will cooperate. But it should be entirely coming from the government, not from any individual or any association, including our own association or any other people. If the government, we are having a very capable government and administration who can control us and control the quality of birds coming from outside. And how do you all dispose this waste? Do you all have a plant or where you all can say? Yes, most of us have there is our own rendering plants, and we are also having our own piggeries to dispose our waste. And there is a waste treatment plant also in Goa, which is owned by one of our member, Mr. Parsekar himself. So, and besides this, there are outside people also who are coming from outside the state to collect the waste. Now, you all spoke to the CM and you all have told him your grievances. What did the CM? What message did the CM give you all? CM said that he is going to call Dr. Keni and tell him to study our problem, and CM has extended full support to us, and he has said that he will help us. गोंयांत पोल्ट्री प्रोडक्शन ना 1990 नंतर गोंयचें पोल्ट्री प्रोडक्शन बंद जालें कित्याक बंद जालें तर हांगासरलो कॉस्ट आनी भायलो कॉस्ट जवळ जवळ 20 रुपयाचो फरक येवपाक लागलो हांगासर आमकां प्रोडक्शन कॉस्ट जवळ जवळ 110 रुपया आसा आनी तांकां जवळ जवळ 90 रुपया पडटा आनी हेका लागून कितें जालें भायल्यान बर्ड येवपाक लागलो लोक तो घेवपाक प्रिफर करपाक लागले आनी सडनली हळू फार्म बंद जाले आतां जर तेजी फार्माची उबारी करपा जाय तर गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडलेलो की तुमकां आमी 1000 बेचीचेर 50,000 रुपया मिनिमम 50,000 रुपया दितले म्हणून पूण कितें जालां ते दिवपाक सद्या गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना म्हाजें आतां 57 म्हयन्याचें बील 27 म्हयन्याचें बील पेंडींग आसा मदें हांवें बंद केलो ते हे पयशे दिना म्हणून ते जर तेंच्यांनी सुरळीत केलें ऑटोमॅटीक नवीन भुरगे तयार जातले आमी जेन्ना स्टार्ट केलें तें पळोवन आमी दुसऱ्यांक सांगूंक शकता गो फॉर फार्मींग म्हणून भुरगे तयार जातले आनी हांगासरलें प्रोडक्शन इनक्रीज जातलें दुसरी गजाल गोंयांत तश्यो जमनी ना पोल्ट्री फार्म घालपाक पयलीं लोकांचें ऑब्जेक्शन येता 1-2-3 किलोमिटर पयस घालचें पडटा आनी तशें टायटल क्लियर ना आनी गव्हर्मेंटाची सबसिडी जर घेतलो जायत कंप्लीट A to Z डॉक्युमेंट सारके आसपाक जाय
तेन्नाच तुका ते फार्मर म्हणून रजिस्टर करता. एकदां फार्मर म्हणून रजिस्टर जालो मागीर यू कॅन एप्लाय फॉर द सबसिडी. ते गव्हर्मेंटान तातूंत शिथिलता हाडपा जाय, हे फंड प्रोवायड करपा जाय. ऑटोमॅटीक भुरगे वयर येतले, आमी हे करतात, दुसऱ्या भुरग्यांक तयार करतात, तुमी मुखार सरा म्हणून. फाल्यां सावन आतां त्या दिसा म्हाजी एक गाडी हाडिल्ली चिकनाची थोडी कमले न्ही. आतां ही सिस्टम कितें तें म्हणटा QR कोड घालूंक जाय कमले न्ही. फाल्यां सावन आयज चिकनाक QR कोड घातलो ओके, फाल्यां ते भाजयेक घालतले. आयज आमी तांकां सोदता कर्नाटकवाल्यांक, ते फाल्यां कर्नाटका महाराष्ट्र, फाल्यां ते आमकां सोदूंक लागतले. ते बाबा फाल्यां QR कोड आमकां सगळे वस्तू घालूंक लागतले. भाजयेक जावं कितें थिंगासरले भायले येता, दूध जावं कितें जावं, आमकांय त्रास जातले फ्युचराक. आमकां थिंगा प्रायस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाडटलें, आमकां इकपाकूय म्हारग पडटलें. आमचे लोकांक गोंयकारांक ट्युरिजमाक खूब इफेक्ट जातलो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चड वाडटलो इसपा भायर न्ही. आमचो प्रॉफीट ऑफ मार्जिनूय देंवतलो आनी आमचे रेटी वाडोवची पडटली इकपाच्यो कळ्ळें न्ही. पूण आमकां चड कांय उरपाचें ना आनी कस्टमरांकूय म्हारगाय वाडटली सारकी इसपा भायरची. हांगा हाय आसा, ताका लागून आमी खूब जे गोंयकार आसा जशे रॉयल फूड, अंबिका, अजून खूब जाण आसा जे फार्मींग आवटसायड स्टेट करता, कर्नाटक महाराष्ट्रान करता आमी, आनी ते बर्ड्स हांगा हाडटा. सो आमी तेंचे बर्ड बॅन केले किंवा ब्लॉक केले जाल्यार फाल्यां आमकांय त्रास जातले थंय बिजनेस करपाक. हो एक व्हडलो इश्यू आसा. तेजे बद्दल गव्हर्मेंटान बरोबर निर्णय घेवचो जे कितें करता तेजे बद्दल.